संसार पाडवो हिंदूंचे नवे वर्स संसारभर कितल्याशाच वाठारांनी नव्या वर्साची परब प्रभात फेरी घरादारांचेर गुडयो नवे गजालींक शुभ मुहूर्त गोंयकारांचो गुडी पाडवो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020-21 शेकड्याच्यो आकांक्षा पुराय करतले ते वरवीं घडटलो भारताचो फुडार. देशान काळाबरोबर बदलूंक जाय. मोदी मास्तराचो परीक्षा पे चर्चेत विद्यार्थी पालकांक कानमंत्र. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्रिमंडळाचो विस्तार खातें वांटप सोमारा पयलीं कोणाक खंयची खाती. बीजेपीच्या नव्या मंत्र्यांक अपक्ष आनी मोगोक कितें उरिल्ल्या तिगांक धाकधूक. गोंयांत केन्नाय कितें शक्य. सरकार घडोवपाची वेळ आयल्यार आपूण मुख्यमंत्र्याचे रेशीत ना. विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाचे शिनाल. दिगंबर म्हणटा जनरेशन नेक्स्ट. मार्चांत विक्रमी जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 कोटी रुपया सरकारी तिजोरेत. जानेरात जाल्ले 1,40,986 कोटी जीएसटी कलेक्शन. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी कोणीय आसूं आमकां भिवपाची गरज ना. भिवपाचो दिगंबरान. तनावडे म्हणटा काँग्रेसीन सीएलपी पोस्ट काडलो पावणेर. वेंचणूक जाली आमी जिखले हे हांगाच थांबना. आमकां फुडले वेंचणुको जिखपाक जाय म्हणटा बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोंड. कामाक लागात कार्यकर्त्यांक उलो. पेट्रोल गॅसा उपरांत दुधाकूय वतो. गोवा डेरीचे दूध वाडटा 4 रुपया. सरकाराक डेरीचो प्रस्ताव. वाडिल्ले 2 रुपया दितले दूधकारांक 2 रुपया गोवा डेरी. सुमुलाचो गोंयांत हातपाय विस्तारपाचो प्लान. आधुनीक डेअरी प्लांटा खातीर सरकारा कडेन सुमूल मागता लिजाचेर जमीन. शिष्टमंडळाचो मुख्यमंत्र्या कडेन भेटेत प्रस्ताव. मोपा लिंक रोडाक वारखंड पंचायतीचे स्टे ऑर्डरीक नोटीशीचे वैधतेचेर पंचायत संचालकाचो निकाल सोमारा. पंचायत म्हणटा आडावपाचो पुराय अधिकार. लिंक रोडाचे काम मात चालूच. साश्टीतल्या मतदारांचो जिखपाक जाय विश्वास. परत काँग्रेसी कडेन हाडूंक जाय लोकांक. सगळे पक्ष झगडले लोकांक नाका आसतना आयली बीजेपी म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो. पेट्रोल डिझेल परत वाडले 80 पैशांत. फाटल्या 12 दिसांत 7 रुपया 20 पैशांची वाड. गोंयांत नॉर्मल पेट्रोल तेकले 104 रुपयांक. गोंयभर नवो मोटर व्हेकल कायदो लागू. येरादारी नेम मोडटल्यांक नव्या कायद्या प्रमाण वाडिल्ले तालाव. ट्रॅफिक पुलिसांचे मोहिमेक नेट. नेम पाळात जीव राखात. सांगे पालिका उगे मळकर्णे भाटी पंचायत वाठारात 5 आनी 6 एप्रिलाक मर्यादीत उदका पुरवण. पीडब्ल्यूडी करतली पायपलायन दुरुस्त. जुवारी पुलाचे काम आशिल्ल्यान आयतारा सकाळी 6 ते 9 मेरेन पूल येरादारीक बंद. 3 वरां खातीर लोकांक आनी 2 व्हिलरांकूच आगशी कुट्टाळी फेरी सेवा आसतली चालू. अर्थीक संकटात सापडिल्ल्या श्रीलंकेत आणीबाणी. आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेच्या घरात घुसपाचो यत्न केल्ल्यान आणीबाणी जाहीर करपाचो निर्णय. युक्रेनातले गॅर बंद करात. शांती प्रस्थापीत करपा खातीर भारत मदत करपाक तयार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रशियाचो विदेश मंत्री लाव्रोव हांचे मदीं चर्चा. पाकिस्तान इम्रान खान प्रणीत पीटीआय आघाडी फुटली. अविश्वास थारावाचेर आयतारा निकाल. इम्रान राजीनामो दिवचो ना. देशभर 184 कोटी 31 लाख वॅक्सिनेशन पुराय. 1200 नवीन कोविड केशी. गोंयांत 7 नव्यो केशी. 26,86,000 वॅक्सिनेशन पुराय. IPLात आंद्रे रसेलाच्या पेजात बॅटिंगाच्या नेटार कोलकाता नायट रायडर्सान पंजाब किंग्साचेर 6 विकेटींनी जोडले जैत.